Jeremias फोडलोलो कोळसो आनी पाशुरा लागीं वाड. चॅप्टर 19. तेदना सोर्वेस्पोरान जेरेमियासाक सांगलें, वच आनी कुंबाराचें एक मातयेचें गurgulet viktem घे. लोकाच्या कांय zannteank आनी कांय iadnikank तुज्या वांगडा घे. कोयलांचो दारवंटो काडून लागींच आसलोल्या हिनोमाच्या फालक्याशी वच. थंय रावन हांव तुका सांगतलों तीं उतरां परगट कर. तुवें अशें सांगचें, जुडाच्या राजानो, जेरुजल्यांत रावतल्यांनो, आयकात. सोर्वेस्पोराच्या उतराक कान दियात. सर्वशक्तिवंत सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, ह्या जाग्यार हांव असलें ओरिश्ट धाडचो आसा की ताची खबर आयकतल्याक सगल्यांक धक्को बसतलो. कित्याक तांणी म्हाका सोडून दिलो आनी हो जागो सारकोच बोश्टायलो. कुड्ड्या देवांच्या मानाक तांणी हांगा धूप लासला. ह्या देवांची तांकां खबरूच नासली. न्हय म्हूण तांच्या पुर्वजांक व जुडाच्या राजांक निरपराधी मनशांच्या रोगतान तांणी हो जागो भरला. कित्याक आपल्याच भुरग्यांचो होम करून बालाक भेटोवचे खातीर बालाच्या मानांक तांणी उंच स्थानां उबारल्यांत. हांवें कदींच अशें करूंक तांकां आज्ञा दिवंक ना. ताची गजाल हांवें करूंकूच ना. म्हज्या मनांत पर्यंत तें केन्नाच येवंक ना. देखून तोफेत व हिनोमाचें फालकें हें नांव ह्या जाग्याक लोक आनीक दिवचो ना. असले दीस येतात, उलयता तो सोर्वेस्पोर. पूण लोक ह्या जाग्याक जिवेशी मारपाचें फालकें म्हणटलो. जुडाच्या आनी जेरुजल्याच्या लोकांक जानवायेचो येवजण्यो आसतीत, पूण त्यो सगल्यो ह्या जाग्यार हांव फिस्कोतायतलों. तांच्या दुस्मानांक हांव तांचेर जैत व्हरूंक आनी झुजांत तांचो जीव काडूंक दितलों. तांची प्रेतां मोलबाच्या सुकण्यांक आनी पृथ्वेच्या सावजांक खावंक दितलों. आनी हें शार लोकांक शिरशिरो हाडटा तसलो जागो आनी केन्यांचो माल जायशें कोत्तलों. ह्या शाराचें हांव अशें निसणटोन कोत्तलों की येता वेता सगल्यांक तें पळोवन धक्को बसतलो आनी थोटाक जावन तीं फिवणी घालीत वेतलीं. तांचे दुस्मान शाराक वेदो घालतले आनी तांचो जीव काडूंक सगळे उपाय घेतले. हो वेदो भोगून तांची परिस्थिती इतली वायट जातली की खावंक कांय ना जावन तीं एकामेकाक खावंक लागतलीं आनी आपल्याच पुतांचें आनी धुवांचें पर्यंत मांस खावंक फाटीं सरचीं नात. तेदना सोर्वेस्पोरान म्हाका सांगलें, तुजे बरोबर गेल्ल्या मनशां उजीर तें मातयेचें गurgulet फोड आनी तांकां सांग, सर्वशक्तिवंत सोर्वेस्पोर अशें सांगता, कुंबाराचें gurgulet फोडटच तें आनीक सारकें करूंक शकना. तेच भाशेन हे परचेक आनी हें शार हांव फोडटलों. निखिपिण्याचो दुसरो जागो ना जावन तोफेत निखेप जागो जातलो. असो हांव ह्या जाग्याक कोत्तलों. उलयता तो सोर्वेस्पोर. ह्या शाराक आनी तातूंत रावतल्यांक हांव तोफेता सारकीं कोत्तलों. जेरुजल्यांतलीं घरां, जुडाच्या राजाचे निवास आनी खरेंच म्हणल्यार जांच्या पाटसांचेर मोलबावेल्या नोखेत्रांक आनी परक्या देवांक पिवणां ओरपिलीं तीं सगळीं घरां तोफेता भाशेन बोश्टोल्लीं जातलीं. उपरांत जेरेमियासाक तो सोर्वेस्पोरान तोफेत फालक्यान बाकीत करूंक पाटयल्लो थंय थावन तो परतून आयलो आनी सोर्वेस्पोराच्या मंदिराच्या आंगणांत उबो रावन ताणें सगल्या लोकांक हो संदेश दिलो. सर्वशक्तिवंत सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता,
ह्या शाराचेर आनी ताचे भोंवतणच्या सगळ्या नोगरांचेर हांवें थारायिल्लें तें नश्ट हांव आतां धाडूंक वेतां, कित्याक तीं आपल्याच वाड्याचीं जाल्लीं आनी खोटीपणां म्हजें उतर तांणी आयकूंक ना. खोटीपणान म्हजें उतर तांणी आयकूंक ना. देवाचें उतर हें.